हांव वेणूप डिसोजा मियार फिरगेत दिसो अजापासून सांत म्हणून नावाडल्या साल्वारसाच्या बसिलिकाच्या फेस्ताचे तुमकां सर्वांक शुभाशय पाठयता. हांगासर तुम्ही पळोवन आसात व्हडा संख्येन भक्तीक हांगासर येतात. वर्साच्या हेर दिसांनी हो कलियोत्सव उगडो या वेळार विशेषून मध्यान राती हांगासर येवचो लोकांचो जमा पळयल्यार लोकांक हांगासर हांगा जावन मेळचे कुमोक तांणी मागिल्ले उपकार कितले मेळटात म्हण आमी पारखी आनी जाणा जायत. खंडीत जावन एक विशेष अजापांचे पूणतळ हे हांगासर आयिल्ल्यांक हर एकल्यांक खंयच्या नाल्या खंयच्या रितीर तांणी विचारलें तांणी मागिल्लें मेळटा. आनी हांव हांगा जावन 20 आनी 9 वर्सां जावन हांगा फेस्ताच्या वेळार सेवा दिवन आसा. आतां फाटल्या थोड्या वर्सां जावन हांव हांगा व्हॉलेंटियरांचे संचालक जावन स्वयंसेवक संचालक जावन सेवा दिवन आसा. लगभग 20 पिरगेचे जावन आमच्या वारड्याच्या तशें वारड्या भायल्या 20 पिरगेचे जावन स्वयंसेवक हांगासर येतात, निस्वार्थ सेवा दितात. पंत्यार सकाळी 7 वरां जावन मध्यान राती 12 वरां म्हणसर हांगासर येवन ते सेवा दिवन लोकांक विशेष जावन पयस जावन येवच्या भक्तिकांक तांच्यो गरज्यो समजून तांकां एक बरो दैवीक अनुभव मेळच्या परी ते प्रयत्न करन आसात. तशेंच तुमी ह्या मुखल्या दिसांनी हांगा भेट करा. वर्सभर हांगा नोवेना आनी रेतिऱ्यो नाईट विजील आनी दुसरी भक्ती कार्य चलतात. ताकाय भाग घेवया. हर एक अभ्यासार नोवेन आसा, जेवण आसा. तुम्ही येया. संतांच्या मजतीन तुमच्या कुटुंबाक बेसांव जोडून घेया. देव बरें करूं.